पोमुरपा चोडणा फेरये कडेन आनी तुमी पळोवपाक शकता ही जी फाटली म्हाज्या फेरी दिसता ती आतां सद्या पोमुरपा वाटेन आसा आनी ती मागीर चोडणाच्या वाटेन वयतली। काय कंप्लेंट्स हांगासर लोकल्सांचे येताले की फेरीबोट टायमार सोडिना किंवा टायमींग कितें आसा तो खबर ना आनी ते पळोवपा खातीर आमी सद्या हांगासर म्हणजे ग्रावंड रिपोर्ट करपा खातीर हांगासर आयिल्ले। एक गोश्ट हांगासर लोकल्सां कडेन उलयतना कळ्ळें की टायमींग हालीं चेंज जाला कांय दीस पयलींच आनी तेजो जो टायमींग शेड्यूल आसा पळय तो एक्चुली दोनाय सायडीक जे डॉक आसता धोके आसता थंयसर हो लावपाक जाय, जेणे करून जे हांगासर लोक येता तांकां कळपाक जाय की भायर रावन ह्या टायमार फेरी आसा, ह्या टायमार आमी इतलो टायम रावचो पडटलो किंवा इतल्या टायमा खातीर आमी पयलीं पावपाक जाय, कितें आसा ते दोनाय सायडीक लावपाक जाय। पूण आजून पर्यंत हांगासर लायल्लो दिश्टी पडना नॅविगेशन डिपार्टमेंटा वतीन। पूण एक गजाल आसा की आमी फेरयेचेर पळयलो टायमींग जो आसा तो सद्या अपडेट इतली आसा की हो टायमींग नविनूच लायल्लो आसा अशें आयकपाक मेळ्ळें आनी तो सकाळचो 10 मिनटांनी हो टायमींग आसा आनी मदलो जो पीक टायम आसा तेजे टच एंड गो म्हणजे फेरी येतली सोमतीच लोकांक जे आसा ते घेतले आनी वतली दुसऱ्या सायडीक परत थंय जे लोक आसा तांकां घेतले आनी परत ह्या सायडीक घेतली। सो टच एंड गोचो पीक टायम सकाळचो आसा कामाक वचपी लोक आसा तांच्या खातीर। ताज्या उपरांत जो आसा तो 10 मिनटांनी आमी स्वता आत्तां ट्रॅवल केले 10 मिनटांनी हांगासर फेरी जी आसा ती दोनाय वाटेनी वतली। जर टायमा खातीर जर आमी हांगासर आयला जाल्यार टायमींग चेंज जाल्लो आसा पूण तो दोनाय वाटेन जे डॉग आसा धोके आसा थंयसर तांच्यांनी हो लावपाक जाय जाणे करून लोकांक जे येतले तांकां हे कळपाक जाय आनी ताजो टायमिंगेचो जो जे पेपर मारला आसा तो इतलो बारीक आसा की लागीं वचून सारकें बारीक पळोवचें पडटा जाल्यारूच तुका टायम कळटा, तें मातशें व्हडलें लावपाक जाय। दुसरी गोश्ट जो एक नंबर फाटल्या दिसांनी म्हणटाले की जर कितें कंप्लेंट आसली ह्या नंबराचेर तुमी करपाक शकता, कॉल करपाक शकता, तो नंबर डिस्प्ले जावपाची गरज आसा। डॉकारूय म्हणजे धोक्यारूय जावपाची गरज आसा, तशेंच फेरीबोटीन सुद्दां एक व्हडलो नंबर डिस्प्ले जावपाची गरज आसा जाणे करून लोकांक समजा कितें जर इशू आसा जाल्यार तो डायरेक्ट कॉल करून रिवर नॅविगेशनान ते फोन करून सांगपाक शकता, ताजेर सोल्युशन मेळपाक शकता। आनी सकाळच्या टायमार जेन्ना पीक टायम आसता तेन्ना टच एंड गो असो टायमींग आसा। सो पोमुरपाचे लोक तशेंच चोडणाचे लोक जे कामाक येता किंवा चोडणा वाटेन वता पोमुरपाचे लोक तांच्या खातीर ही अपडेट खूब म्हत्वाची आसा। पंचायतीन चोडण पंचायतीन आमकां रेजोल्यूशन दिलें, लेटर दिलें की अशी पयलींची जी टायम टेबल आसा ते चेंज करा आनी दुसरो तांकां जाय तसो इम्प्लिमेंट करा। त्या प्रमाणे आमी ड्राफ्ट करून फेरीबोटीचेर मारला, तेंच्यांनी जे सजेस्ट केला त्या प्रमाणे 1 वीक आमी दवरतले आनी लोकांचो फीडबॅक जसो येता तसो आमी ते पंचायतीक सांगतले आनी जर कितें इम्प्रुवमेंट करपाक जाय जाल्यार ते करतली आनी परत फायनल विदीन अ वीक आमी ते लायतले, फायनल करतले। एक सजेशन आशिल्लें की दोनाय वाटेन डॉग आसा थंयसर टायम टेबल लावचो म्हणून बेगीन अशें ती फायनल जातकच दोनी रॅम्पाचेर आमी बोर्ड लायतले, टायम टेबलाचो बोर्ड लायतले। सर एक कन्सर्न लोकांचो एक आशिल्लो आमी पळयलो की वेबसायट खूब तेंप जालो चलनाशिल्ली रिवर नॅविगेशनाची, ताजेर अपडेट आसा सर कितें? आमी ते आमकां NIC डोमेन आमकां प्रोवायड करता, सर्वीस प्रोवायड करता। त्या प्रमाणे तांच्यांनी सांगलें की सिक्युरिटी इज द मेन कन्सर्न, सो सिक्युरिटी तुमी ऑडिट करून घ्या। ताका ऑडिट करपाकच आमकां जवळ जवळ 3 म्हयने लागले आनी आतां ते अपलोड जाल्या उपरांत मातसो तांचो कितें तरी टेक्निकल प्रॉब्लम आसा। NICन सांगला की तो विदीन नेक्स्ट वीक आमी तो सॉल्व करता, बाय नेक्स्ट वीक इट शूड गो थ्रू।